दिल्लीक आम आदमी पक्षाचें सरकार सत्तेचेर आयिल्ल्यान गोंयांतय आम आदमी पक्षाचें सरकार सत्तेचेर येवचें अशी मागणी गोंयांतल्या लोकांची आसा. आम आदमी पक्षाचें सरकार गोंयांत सत्तेचेर आयल्यार दिल्लीच्या लोकांचे प्रश्न केजरीवाल सरकारान सुटावे केल्यात, तशेंच गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे जातले अशी आस्त लोकांक आसा. देखून गोंयांतय आम आदमी पक्षाचें सरकार सत्तेचेर हाडपाच्या हेतान मुखावयली तयारी आमी करतले अशें एल्विस गोमसान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां. Based on the success that AAP has received in Delhi against a tremendous force, आता मोदी शाह कॉम्बिनेशन सगळे म्हणटाले इट इज अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, ताका कोण आड घालूंक शकना. आम आदमी पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ वन केजरीवाल तांकां आडयले हे सगळ्यांक खबर आसा. सो नो बडी इज इनविन्सिबल. त्या मॉडेलाचेर आमचे रोड मॅप करपाचो आतां प्रयत्न आसतलो आनी आतां जी उत्साह आसा लोकां भितर ती अशी ट्रेमेंडस एनर्जी कशी भायर सरता. आमी म्हणना गोंयांच म्हणून, इट इज एवरीवेर. काल हांवें नॅशनल लेवलाचेर जी मिटींग एटेंड केल्ली तातूंत सगळ्या राज्यांतले लोक आसले आनी एवरीबडी इज व्हेरी हॅपी. मेन म्हणटा ते बारीक मनीस आज खूश आसा की अरविंद केजरीवाल सरकार थंय दिल्लीक परत आयले आनी बेश्टेच येवना, विथ अ ट्रेमेंडस मेजॉरिटी आयले म्हणून. तर ही उत्साह गोंयांतय दिसता आनी ताचेर आमी कॅपिटलायज करतले, प्रॉपर रोड मॅप करून करतले. गोंयांत ताचो वेळ आयिल्लो आसा आनी म्हजें एक जाहीर आव्हान गोंयच्या लोकांक की इट इज हाय टायम टू चेंज अँड ब्रिंग अ रियल चेंज. लोकांनी जाता तितले बरे भशेन आपान येवचें आनी ही चेंज घडोवन हाडची.